मोगेम्बो खुश हुआ. ह्या संवसारात 80% लोक असे असतात जे प्रॉब्लेमापासून पयस धांवतात, पूण 20% लोक असे असतात जे सोल्युशना फाटल्यान धांवतात. तर आयचो व्हिडिओ कोणाचेरूच पर्सनल टिकाकरण न्हय, तर हे माझे पर्सनल ऑब्झर्वेशन. हांव चुकीचोय आसपाक शकता, पूण हे कमीच फावटी जाता. जर तू आताच्या गव्हर्नमेंटाचो फॅन आसा जाल्यार हो व्हिडिओ पळयनाका, आणि जर तुम्ही फॅन ना जाल्यार इयरफोन तो काढात, घुसपला आसत जाल्यार तो सोडात आणि कानान तो घालात, कारण आयचो व्हिडिओ मातसो रफ जावपाचो आसा. पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात. तर आयज लेफ्ट आणि राईट न करता डायरेक्ट मुद्द्याचेर येवया. तर आयचो मुद्दो आसा सरकार आणि गोंयकार. भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे. अरे गव्हर्नमेंट कितें चल्ला? म्हजे आनी म्हज्या बायलेचे 3 वर्सांत जितले रिलेशनान वयर सकयल झाले ना तितलेच तुमगेले 6 म्हयन्या भितर जावन पडले. पॅन्डेमिकाचो डेली सोप सिरियल करून उडयला. सासू सून, रेड झोन, ग्रीन झोन, कितें चल्ला? 6 म्हयन्या पयलीं क्वॉरंटायन कितें तें कोणाक खबर सुद्धा नसली. जायते जाणांक अशें दिसतालें क्वॉरंटायन मारलो म्हटल्यार सोरो पिवन आयलो. तातूंत तुमगेलो क्वॉरंटायन 15 दीस, 8 दीस, 2 दीस, 5 दीस, 2 दीस, कितें चल्ला? कितले कन्फ्युजन करून दवरला. न्ही आमकां आतां कळटा क्वॉरंटायन कितें तें, पूण ताचें नेमकें कितें करप तें कळना. ह्या क्वॉरंटायनान फकत 2 इन्स्टिट्यूशन खुसतले. एक नवे लग्न जाल्ले जोडे आनी तुमी 40 घोडे. तुम्ही केले न्ही? तुमकां सांगता, धाकल्यापणी हांव एक फावटी फेल जालो. डॅडीन म्हळें जातलो रे पास, टेन्शन घेनाका. डॅडील्या पॉकेटांतले हळूच हांवें पयशे चोरले. डॅडीन म्हळें अरे दवर, गरज पडटा तुका. पूण एक फावटी हॉलाची ट्यूबलायट हांव बंद करपाक विसरलो. लायटी बील तुजो बापूय भरतलो? डॅडी हांव कुलदिवो तुज्या घरचो, ट्यूबलायटीक लागून इतलो मोग? ही वेगळी गजाल की हांव असो कुलदिवो की म्हजीच घरची येता वता आनी म्हाका फूक मारून वता. ही मुळात गोंयकार म्हणटा तो लायटीच्या संदर्भात मातसो सेंटी आसाच. म्हाका हें पयलीं समजलें ना. फाटल्या फावटी म्हाका बील भरपाक पडलें तेन्ना समजलें. अरे कितें ती बिलां? 8,000, 10,000, 15,000. आता हीच बिलां चुलीन घालून कसाय पिवपाचो टायम आयला. डेली टीव्हीचेर येवन कितें नवें नवें सांगता. गव्हर्नमेंट बेड ना, हेल्थ डिपार्टमेंट बेड ना, सिच्युएशन बेड ना. अरे बेड खंय आसा? बेड ना जाल्यार बेड आसा न्ही? तुम्हें पता नहीं है बेटे. कितले टेन्शन रे. जी इन्फॉर्मेशन तुम्ही प्रोव्हाइड करता ती तरी कन्फर्म करून सांगात मरे. ही मीडिया ब्रीफिंग काय शेजारच्या आंटीची स्क्रिप्ट ऑफ बिचिंग कांयच कळना. तुमकां सांगता एव्हरी टाइम टीव्ही लायता तेन्ना अशें दिसता आयज कितें तरी बरें आयकूंक येतालें, पूण ताजेर तो काका येता आनी म्हणटा धावा धावा कोरोना आयला, डेंजर डेंजर, क्रिटिकल क्रिटिकल. टाइम सामको वायट चालू आसा. एव्हरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. गोंयचे काय सारखे ना. भिवपाची कांयच गरज ना. मिनिस्टर प्रायव्हेट हॉस्पिटलान उपचार घेता. दे आर बिहेबल. तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो. हे अशें जालें, चोराक सांगलें तू कर चोरी आणि भाटकाराक सांगलें न्हिदू नाका जातली चोरी. अरे गरजेची माहिती आसा जाल्यार दियात. 500 MB ची रॅम गोंयकारांची, तांकां चड स्टोरेज दिल्यार हार्डडिस्क फुट्टलो मरे. आता तुम्ही म्हणटले इन्फॉर्मेशन सगळी दिवपाची आसता. एक गजाल लक्षात दवरात, सावध करप आणि भिवून उडोवप हातून फरक आसता. आम्ही मनीस कितलेय तुच्छ आसूं, पूण सोशल मिडियाचेर ऑर्गेनिक, सोशल अवेअरनेस, प्रिव्हिलेज, मोनार्की हे शब्द यूज केले जाल्यार तुजी व्हॅल्यू वाडटा. हे अशें जालें की गुवार कोथमीर घालून दिवप. मुळात तू कसोय आसूं. एक गजाल लक्षात दवरात, विश्वास म्हणटा ती वस्त हाचो डिमांड वाढत आसा, पूण ताजी सप्लाय कमी जायत आसा. शेवटेक इतलेंच सांगता, तू शांत आसा जाल्यार कसलो शोर ना. तू साद आसा जाल्यार कोण चोर ना. तुका पॉलिटिक्स समजना तुजेर कसलोच जोर ना, पूण पॉलिटिक्स समजून घेतल्या शिवाय दुसरो आनी तोड ना. तर हे आशिल्लें म्हजें ऑब्झर्वेशन ऑन सरकार आनी गोंयकार. कितें चूक भूल जाली जाल्यार क्षमस्व. नतमस्तक, निवळ मोग. देव बरें करूं.